नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या यजमानके खाला नवी दिल्लीत नीती आयोगाची बसका. गोयच्या प्रश्नांचेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी घालो उजवाड. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या यजमानके खाला भाजपा शासित राज्यांच्या मुखेलमंत्री आणि उपमुखेलमंत्र्यांची नवी दिल्लीत बसका. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत बसके खातीर नवी दिल्लीत. केंद्रीय संसदीय वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू आणि पणजेत पत्रकार परिषदेत केले संबोधन. केंद्रीय अदमास पत्रकात गोंया खातीर केल्ल्या तरतुदीची दिली माहिती. भाजपाच्या डबल इंजिन सरकारान राज्यातल्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गाक लावपा खातीर दिला प्राधान्य. शेती मंत्री रवी नाईक हांणी विधानसभेत पुरवणी मागण्यावेल्या उलोवपाचेर दिली जाप. आणि भारत श्रीलंका पंगडा मदी T20 माळेंतलो पयलो सामनो आयज सांजे 7 वरांचेर खेळ जातलो सुरू. आता खबरो विस्तारान. नीती आयोगाच्या नियामक परिषदेची 9वी बसका आयज नवी दिल्लीत राष्ट्रपती भवनाच्या सांस्कृतिक सभागृहात जाता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या यजमानके खाला आयोजित केल्ल्या या वर्साच्या बसकेची विकसित भारत 2047 अशी मुखेल संकल्पना आसा. या बसकेत विकसित भारताचो आराखडो तयार करपा खातीर चर्चा जाता. केंद्र आणि राज्य सरकारांमदी समन्वय वाडोवपा खातीर ग्रामीण आणि नागरी लोकसंख्येच्या जीडीची गुणवत्ता वाढप आणि भारताक $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था करपाच्या दिकेन मुखार व्हरप यासारख्या विषयांचेर नेट आसा. या बसकेक सगळ्या राज्यांचे मुखेलमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री आणि नीती आयोगाचे वांगडी हाजीर आसात. गोयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे लेगीत बसकेत वांटो घेवपा खातीर राजधानी दिल्लीत गेल्यात. मजगती नीती आयोगाच्या या बसकेचेर बहिष्कार घातिल्ल्याचे तामिळनाडूचे मुखेलमंत्री M. स्टॅलिन हांणी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या यजमानके खाला आयज नवी दिल्लीत भाजपा शासित राज्यांच्या मुखेलमंत्री आणि उपमुखेलमंत्र्यांची बसका आयोजित केल्या. या बसकेत वांटो घेवपा खातीर राज्यांचे मुखेलमंत्री आणि उपमुखेलमंत्री राजधानीत दाखल जाल्यात. या बसकेत पक्षाचे वडील फुडारी लेगीत वांटो घेतले अशी आस्त आसा. हालींच जाल्ल्या लोकसभा वेंचणुकेचे निकाल तशेंच केंद्र आणि राज्यांच्यो वेगवेगळ्यो उदरगतीच्यो येवजण्यो तळागाळांतल्या लोकां मेरेन पावोवपा खातीर सुरू आशिल्ल्या यत्नांचो नियाळ लेगीत ह्या बसकेत घेवपाचो अदमास आसा. केंद्रीय मंत्री L. मुरुगन हांणी आंध्र प्रदेशात आयोजित मिडिया कॉन्फरन्सात उलोवप केलें. 2024-2025 वर्साचें अदमासपत्रक विकसीत भारताचें अदमासपत्रक आसा, जातूंत देशाच्या अर्थीक उदरगती वांगडा आंध्र प्रदेश राज्याच्या उदरगतीचेर लेगीत खासा भर दिला अशें केंद्रीय मंत्री L. मुरुगन हांणी हे वेळार उलयतना सांगलें. बजेट इज फोकस्ड विकसित भारत. This budget is for leading towards our nation towards 2047. In 2047, our country will be the progressive country. Our country will be the global leader. So for that, the Amrit Kaal, this budget traveling towards that. This Union Budget 2024-25 announcement to support the boost of the economic growth as well as the support of Andhra Pradesh. उत्तर प्रदेशातल्या बलिया हांगा शाळेची पिकअप व्हॅन आणि ट्रकामदी जाल्ल्या अपघातात एका विद्यार्थ्याक मरण आयलें, जाल्यार 6 परस चड विद्यार्थी जखमी जाले. उब्या आशिल्ल्या ट्रकाचेर शाळेच्या पिकअप व्हॅनान खर धपको दिल्ल्यान हो अपघात घडलो. 3 विद्यार्थ्यांची स्थिती गंभीर आसा. उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी ह्या घडणुकेचेर दूख उक्तायलां. जखमी जाल्ल्या विद्यार्थ्यांचेर बेगिनात बेगीन उपचार जावचे अशी सुचोवणी तांणी केल्या. दुखद घटना हुई है सुबह और थाना फेफना पड़ता है हमारे सदर तहसील में, उसके अंतर्गत क्षेत्र का यह मामला है। और एक नागा स्कूल है
नागा, तो उसमें वहाँ पे बच्चे जाते थे। तो ये बच्चे अपने साधन से जाते थे और जो बच्चे हैं एक पिकअप में बैठ करके, जैसे 7-8 बच्चे बैठे, फिर आगे रुकी, फिर 7-8 बच्चे ऐसे बैठे, तो उसमें 15 से 20 बच्चे बैठते हैं। और अचानक से क्या हुआ कि पिकअप अनियंत्रित हो गई और राइट लेफ्ट करके, और जो एक खड़ा ट्रक था उससे जा कर के टकरा गई। और यहाँ पर तुरंत से सभी को लाया गया अस्पताल और सभी को सुविधाएं दी जा रही है। एक बच्चा जो था वो यहाँ पे ब्रॉड डेड लाया गया। 3 से 4 बच्चे जो है क्रिटिकल है, उसमें से 2 को BHU रेफ़र किया गया है। बाकी को यहीं पर हम जो हमारी क्रिटिकल केयर यूनिट है और ICU है उसमें रख रहे हैं। हमारे CMO, CMS सभी मेडिकल स्टाफ यहाँ पर लगा हुआ है। क्षेत्र की घटना है, वहाँ पे पिकअप से बच्चे जा रहे थे और जो पिकअप है वो अनियंत्रित होकर के एक खड़े ट्रक से टकरा गई, तो जिसमें अभी तक की सूचना में 15 बच्चे वहाँ घायल हुए थे, उनको तत्काल हॉस्पिटल लाया गया और उसमें एक बच्चे की अभी मृत्यु हो गई है और 2 बच्चों को BHU के लिए रेफ़र किया जा रहा है। और ड्राइवर भी वहाँ मौके पे घायल हो गए थे, उनको भी यहाँ हॉस्पिटल लाया जाएगा। आगे इसकी पूरी जाँच की जा रही है। केंद्रीय राखीव सुरक्षा दळ म्हळ्यार CRPF आयज आपलो 86वो स्थापणूक दीस मनयता। देशाच्या एकचारा खातीर सेगीत कार्यरत आशिल्ल्या ह्या दळान आपल्या योगदानाक लागून देशा मुखार त्याग, समर्पण आनी अजोड योगदान हाचे प्रतीक म्हूण आदर्श निर्माण केला। हे निमतान CRPFन आपल्या शहीद वीर जवानांक आर्गां ओंपली। देशाची अंतर्गत सुरक्षा मतींत घेवन ह्या दळाची स्थापना केल्ली। आयच्या घडयेक देशाच्या शिमेचेर भारतीय लश्कराच्या खांद्याक खांदो लावन CRPF जवान योगदान दितात। CRPF स्थापना दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परबी भेटयल्या। राष्ट्राक सुरक्षीत दवरपाच्या कामाक ह्या दळाचें सर्वोच्च योगदान आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळां। अग्निवीरांक CRPFन 10% आरक्षण मेळटले अशें केंद्रीय घर सचिव अजय कुमार भल्ला हांणी सांगलें। ते आयज CRPFच्या स्थापणूक दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत उलयताले। धैर्य आनी वचनबद्धतायेच्या बळाचेर देशांतली अंतर्गत सुरक्षा घटमूट करपाची जापसालदारकी CRPF कडेन आसा। आयच्या स्थापणूक दिसा निमतान केंद्रीय घर सचिव अजय कुमार भल्ला हांणी CRPFच्या 24 शूरवीर जवान आनी मरणोपरांत शौर्य पदक मेळोवपी 3 शहीदांच्या वीर घरकान्नींक वीरता पदकान सन्मानित केलें। कोबरा, RAF, SDG, VIP सिक्योरिटी विंग जैसे सब स्पेशलाइज्ड विंग्स हैं जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी में सब बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और समय बदलता जा रहा है और चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। भविष्य में इन्हीं बलों में अनुभवी और अनुशासित अग्निवीर का भी इंडक्शन होगा 10% के करीब। ये गर्व की बात है कि CRPF एक स्पेशल फोर्स है जो हर प्रकार का विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। J&K के टेररिज्म, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी, नक्सलवाद एरिया के LWE एक्सट्रीमिज्म में पिछले 80 सालों से देश की कानून व्यवस्था में CRPF का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। From the 29th of July to the 3rd of August
2024, the Supreme Court is organizing a special Lok Adalat. This is part of a series of activities which the Supreme Court is observing to commemorate the 75th year since the establishment of the Supreme Court. Most significantly, we are all as judges, as people dedicated to the institution of justice, concerned about the large backlog of cases. The Lok Adalat represents a very informal, technology-based solution to resolve cases involving our citizens to their satisfaction in a purely voluntary, consensual mode. Therefore, on behalf of all my colleagues and the staff of the Supreme Court, I would appeal to all citizens who have cases before the Supreme Court, all lawyers, advocates on record, to take the advantage and benefit of this opportunity in an attempt to resolve their cases speedily in a manner which is acceptable to every contesting party. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी लोकसभेत सादर केल्लें अदमासपत्रक 2047 वर्सा मेरेन देशाक विकसीत भारत करपा खातीर बुन्याद आसा. ते भायर येता त्या 3 ते 4 वर्सांत देश संवसारांतली तिसरी अर्थीक महासत्ता जावपा खातीर पावल उखलतले. ते नजरेन तरणाट्यां खातीर रोजगार, गरीब आनी बायलांचे सशक्तीकरण हाचेर भर दिला अशें स्पश्ट प्रतिपादन संसदीय वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांणी केलां. पणजेंत भाजपा कार्यालयांत ते पत्रकार परिशदेंत उलयताले. ये जो बजट है 2024-25 का बजट है, ये बजट विकसित भारत टू मेक इंडिया फुल्ली डेवलप्ड कंट्री बाय 2047, उस विकसित भारत का फाउंडेशन ले किया है इस बार का बजट फॉर विकसित भारत. दिस बजट विल मेक इंडिया ए डेवलप्ड नेशन and this budget will make India third largest economy in the world within next 3 to 4 years time. Through this budget, Goa will without any doubt emerge as the most attractive tourist destinations in the country. As I said earlier, Goa is always beautiful, but you need infrastructure. Just beautiful and beautiful people, beautiful place is not enough. You need beautiful infrastructure and facilities to support in making Goa a leading tourist destination. कारगिल विजय दिसाच्या रुप्या महोत्सवी वर्सुकी दिसा निमतान भारतीय जनता पक्षाच्या पणजेंतल्या मध्यवर्ती कार्यालयांत माजी सैनिकांचो भोवमान सुवाळो आयोजीत केल्लो. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्यसभेचे वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांच्या हस्तुकी भारतीय लष्करात मोलादीक योगदान दिल्ल्या माजी सैनिकांचो भोवमान जालो. ह्या सुवाळ्याक वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार, भाजप युवा मोर्चाच्यो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अर्पिता बर्जेना, भाजयुमोचे गोवा अध्यक्ष समीर मांजरेकार, सरचिटणीस किरण नायक आणि हेर पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. कारगिल झुजात वांटो घेतिल्ल्या कांय सेवानिवृत्त लष्कर अधिकाऱ्यांनी आपले अनुभव ह्या वेळार कथीत केले. आज के दिन हम जो में जो वार हीरोज थे, सेक्रीफाइस अपनी जो सेक्रीफाइस दिया, जिन्होंने अपने बदला दिया, सबसे पहले हम उनको सत्सर नमन करते हैं, उनको सलूट करते हैं. दूसरा, आप सभी का धन्यवाद, आप यहाँ पे आए. और थर्ड थिंग आई वुड लाइक टू से अबाउट द पार्टी बीजेपी, जैसा कि सागर साहब ने बताया, नाई साहब ने बताया कि फ्रॉम द टॉप लीडरशिप to the bottom, they are giving the proper respect to the soldiers. इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें हम भी देख रहे हैं यहाँ पे. जैसे अभी कारगिल दिवस मनाया जा रहा है, मसाल यात्रा हुई, आप सभी को यहाँ पे बुलाया गया, आमंत्रित किया गया और सभी को सम्मानित किया गया. सब जानते हैं कि जब कारगिल वार हुआ कितने लोगों ने बलिदान दिया. बलिदान देने की भावना यूं ही नहीं जगती है. संस्कृत में एक श्लोक है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी. इस भावना से जब सैनिक अनुप्राणित होता है तो अपने प्राणों को ताक पर रखकर बलिदान देने के लिए साहस तैयार होता है. और उसी भावना से जिन लोगों ने उस बार लाइव कमेंट्री देखा होगा वो सब जानते होंगे. क्योंकि मेरे पिताजी आर्मी में थे, मैं आर्मी से भली भांति परिचित हूँ. मानेस्तांच्या हस्तुकी ह्या सुवाळ्यात भारत देशाच्या रक्षणा खातीर योगदान दिल्ल्या स्वातंत्र्य सैनिकांचो भोवमान जालो.
केंद्रात आणि राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे डबल इंजिन सरकार नेटान काम करता. पैशांचो कसलोच उणाव ना. शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गाक लागतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि शेतकऱ्यां खातीर घसघशीत अर्थीक तजवीज केल्ल्या कारणान शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटावे जातले अशी स्पष्ट जाप शेती, नागरी पुरवण आणि हस्तकला खात्याचे मंत्री रवी नाईक हांणी काल विधानसभेत दिली. आपल्या खात्याच्या अदमासपत्रकीय पुरवणी मागण्यांचेर विधानसभेतल्या वांगड्यांनी केल्ल्या उलोवपाचेर मंत्री नाईक जाप दितले. खोर्जुवे खाजन शेतीच्या बांदा खातीर सरकार वावुरता. शेती परीक्षणा खातीर सरकारान 3 ते 3.5 कोटी रुपया खर्च केल्यात अशी माहिती लेगीत मंत्री नाईक हांणी आपल्या जापेत दिली. खोर्जुवे खाजन लँड खाजनमान तेवी टेंडर केल्या फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन म्हाका ते आयिल्ले आसा, जातले. कांयच भिवपाचे शेतकऱ्यांनी भिवपाक ना. आनी प्रायम मिनिस्टर जो आसा आमचो मोदी, ते प्रायम मिनिस्टरान सांगलां की कांयच भिवपाचें ना आनी शेती खातीर चड बजेट दवरला आनी शेती ही चड जातली म्हणटकीर आमी शेतकऱ्यांक चड आमी एनकरेज करपाचें. म्हणजे शेतकरी सगळ्यांचे आसा, प्रत्येकान मांडला की शेतकरी आसा, शेतकरी रोवताय. राज्यातल्या सुपारी आणि काजू उत्पादक बागायतदार शेतकऱ्यां खातीर सरकारान प्रधानमंत्री सफल येवजण चालीक लावची अशी मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी काल शेती खात्यावेल्या पुरवणी मागण्यांचेर केल्ल्या उलोवपात केली. राज्यातल्या शेतकऱ्यांची ही मागणी आसा, देखून सरकारान ही चालीक लावची अशें तांणी सांगलें. एक जनता दरबार घेतिल्लो तेन्ना म्हाका एक डिमांड आयलो स्पेसिफीक की कॅशू आनी सुपारी म्हणटे PM प्रायम मिनिस्टर फसल बिमा योजनेन भितर घाला म्हणून. हो तांचो डिमांड की काजू आनी सुपारी हो प्रायम मिनिस्टर फसल बिमा योजनेन इन्क्लूड करची म्हणून. हातून तुमी डबल इंजीन वापरूंक जाय आनी हे करून घेवंक जाय. हो जेन्युइन डिमांड स्पीकर सर. सिनियरिटी एसिस्टंट एग्रीकल्चर ऑफिसराची पेंडींग आहा त्यो मातश्यो क्लियर कर. स्पीकर सर, 18 एग्रीकल्चर ऑफिसराचे पोस्ट वेकंट आहा ते भरपाची गरज आहा. नॉर्थ गोंयचे फार्मर चड करून 800चे तांकां बुकींग करपाक तोंका येवचें पडटा. स्मार्ट सिटीचे अशें पाड पडिल्लें आहा की तांकां ते पाड पडूं म्हणून ते ट्रॅक्टरच बूक करूंक येना. ऑल्दो तुजे ट्रॅक्टर घेतलो जाल्यार 400 रुपया वराक पडटा, प्रायवेट घेतल्यार 1100 रुपयांक पडटा. सो शेतकऱ्याक फायदो जाता. पूण ते फॅसिलिटी अशी जावंक जाय की थंयचो एग्रीकल्चर ऑफिसरान थंयच बुकींग घेवंक जाय. ते पणजे येवंक पडूंक जायना. स्पीकर सर, PM विश्वकर्मा येवजण गोंय सरकारान राबयली, मात ह्या येवजणेंतल्यान लावार्थ्यांक त्यांच्या गरजे प्रमाण आवश्यक साहित्य अजून मेळूंक ना. ह्या गजाली कडेन आमदार सरदेसाय आनी सरकाराचे लक्ष वेधलें. कोकोपीट म्हणटा तेजें मॅन्युफॅक्चर प्रमोट कर म्हणून हांवें तुमकां एक डिमांड केल्लो. स्पीकर सर, कुणय एक कॉयर डिफायब्रिंग प्लांट आहा, ताजी कॅपॅसिटी आहा 6000 हस्क पर डे, म्हळ्यार 6000 नाल्ल ताच्यान डिफायबर करूंक जाता. स्पीकर सर, आमचे गोंयचें एन्युअल प्रोडक्शन मिनिमम 100 लाख नाल्लांचें आसतलें. 100 लाख मिनिमम. हांव ते आमचेच म्हणटा, गोंयचे नाल्ल. भायर येता ते पळयलें जाल्यार कितलेच चड आसतले. सो असलें एक प्लांट आसा, तसले 50 प्लांट आनी घालूं येता. सो ही प्लांटां घालूंक दिवप, ताका सबसिडी दिवप आनी तें कोकोपीट म्हणटा तें वापरप, हाजेर तुवें विचार करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, एक PM विश्वकर्मा स्कीम म्हणून आहा. हे विश्वकर्मा स्किमीन टेलरींग कोर्सीस केले आनी ज्यांचे टेलरींग कोर्सीस जाले तांकां तुमी ही स्विंग मशीन दितली म्हणून सांगिल्ली. स्पीकर सर, तांकां अजून ती मेळूंक ना. भौशीक शेती खातीर सरकारान शेतकारांक उर्बा दिवपाची गरज आसा. तांचे खातीर भरीव अर्थीक तरतूद गरजेची आसल्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी सांगले. शुक्रारा सांजे उसरा अर्थसंकल्पीय मागण्यांचेर केल्ल्या उलोवपात तांणी तालुका पावंड्याचेर फार्मिंग मार्केट केल्यार शेतकारांचो भाजीपालो, फळां, दूध ह्या सारख्या उत्पादनांक बऱ्या पद्दतीन बाजारपेठ मेळप शक्य जातले अशें सांगलें. साड्या भाजी, भेंडे हे पड रोवताय स्पीकर सर, तांकां 150% ऑफ द स्टँडर्ड कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन मेळटा. 100 रुपया प्रायस जाल्यार तूं 150 रुपया दिता. आतां हें कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन पड फिक्स केल्लें, त्या कितले वर्स होवन फिक्स केल्लें, हें वाडपा जाय. हूंय ना हूंय स्पीकर सर, कित्याक आज सगळें वाडलो आहा. लेबर, फर्टिलायझर, पेस्टिसायड, सीड्स, हूंय ना हूंय हें स्टँडर्ड पॉट रेट आहा ते मातशें तुवें वाडोवपाक जाय. आतां मार्केटींग सपोर्ट आमी गेले ते वर्साक एक कॉलिंग अटेन्शन हिंगा येयल्लें आनी सगळे उलयल्ले हायवेचे सायडीन ते मार्केट आनी ते शेत भाजी बिजी विकताय तांकां सपोर्ट आसपाक जाय म्हणून.
I believe that there is no proper farmers market. A farmer market has to be there, especially for small farms. जे हायवेचे आहे तांकां आमी प्रोटेक्ट करपाक जाय. हे आमचे कल्चर जावं जे लोकल प्रोड्यूस जावं फ्रूट जावं वेजिटेबल डेरी जावं बेकरी आनी हँडीक्राफ्ट हे प्रमोट करपाक म्हाका दिसता जाल्यार गोंयचो शेतकार हूंय ना हूंय प्रमोट जातलो. कामगारांच्या रक्षणा खातीर सरकार गंभीर ना. भारतीय जनता पक्षान वेंचणुके पयलीं जाहीर केल्ल्या आपल्या जाहीरनाम्यान बेरोजगारांक 5,000 बेकारी भत्तो दिवपाचें वचन दिल्लें. मात ते दिवपा खातीर सरकारान यत्न करूंक ना असो आरोप सांत आंद्रेच्या आरजी पक्षाचे आमदार विरेश बोरकार हांणी केले. शुक्रारा तांणी हे विशीं खाजगी थाराव मांडून आपलें मत उक्तायलें. एनवायरमेंट आमी पळयता आमकां कितलेशे केसीस जाता हॅरेसमेंट जे जाता आनी कशे गोंयकारांक भायर म्हणजे एक्झिस्टींग कोण कामाक आसा तांकां पासून भायर काडपाचें हे हॅरेसमेंट खूब हो प्रथा ही चालूच आसा आनी हेजेर कंट्रोल मात्तूय ना. हांव मिनिस्टरा कडेनूय खूब फावटी मेळलो, मिनिस्टराकूय थोड्यो केसीस दिल्ल्यो. सो आजून पर्यंत मात तेजेर सोल्युशन स्पिकर सर कांयच येयल्लो ना. तें सोडून दिया स्पिकर सर. पण हांव एक सारको व्हेरी इम्पॉर्टंट विशय मांडपाक सोदता आनी विचारपाक सोदता की जेन्ना बीजेपीचो सरकाराचो मॅनिफेस्टो जो आसलो त्या मॅनिफेस्टोन बेकारी भत्तो म्हूण आसलो. स्पिकर सर ह्या बेकारी भत्त्यान 5,000 पर एनम म्हटल्यार अनएम्प्लॉयड कोण यूथ आसा बेकार कोण आसा आनी तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन रजिस्टर जाता ताका बेकारी भत्तो म्हणून मेळटा. सो हो बेकारी भत्तो मेळटलो काय कितें काय ही पोकी फटाश्यो ज्यो आसा ह्यो प्रत्येकदां सरकार जेन्ना हे इलेक्शनाक जेन्ना वयता तेन्ना मॅनिफेस्टोचेर दाखयता की आमी हें दितले तें दितले तें दितले. जो पेडो दिला तो मेळटलो काय कितें आजून पर्यंत तरी मेळोंक ना. खबरापत्रात घेऊया आनीक एक ल्हानसोच विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद. इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल. OTT पर है किसकी धूम. थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन का. विसवा उपरांत येवकार वचूयात मुखावेल्या खबरांकडेन. नवी मुंबय हांगाच्या शहाबाज गांवांत 3 माळयेची इमारत कोसळ्ळी, जातूंत कांय लोक आडकून उरले. आतां मेरेन 2 लोकांक सुरक्षीत भायर काडला, जाल्यार अजुनूय एक व्यक्ती आडकून उरिल्ल्याची भिरांत आसा. पुलीस उजो पालोवपी दळ NDRF हांचे बचाव कार्य सुरू आसा. शहाबाज गांव नवी मुंबयतल्या बेलापूर वाठारांत आसा. सकाळीं लागीं 5 वरांचेर ही घडणूक घडली अशी म्हायती मेळटा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींत देशविदेशांतल्या लोकां कडेन संवाद सादतले. म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 112वो भाग आसतलो. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाच्या पुराय नेटवर्काचेर, एर न्यूज संकेतथळाचेर आनी न्यूज ऑन एर मोबायल ॲपाचेर ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. तशेंच एर न्यूज, डीडी न्यूज, PMO आनी म्हायती आनी वितरावणी मंत्रालयाच्या YouTube चॅनलाचेर ताचें थेट प्रसारण जातलें. हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडेच आकाशवाणी प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत करतली.
जम्मू काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशातल्या कुपवाडा जिल्ह्यात नियंत्रण रेषेलागसार लष्करी चौकीचेर कांय अज्ञात हल्लेखोरांनी फारपेट केल्ल्यान जाल्ल्या चकमकेत एका पाकिस्तानी नागरिकाक मरण आयलां, जाल्यार फारपेट करीत आसतना भारतीय जवान जखमी जाल्यात. लष्करी सूत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण कुपवाडा जिल्ह्यातल्या कमकारी माछल सेक्टर वाठारात फांतोडेर ही घडणूक घडली. भारतीय लष्करान हल्लेखोरा आड खर कारवाय केली. अजूनय आनीक हल्लेखोर आसात हाचो तपास घेवपाचें काम सुरू आशिल्ल्याची म्हायती लष्करी सूत्रांनी दिल्या. अमेरिकेत जावपा आशिल्ल्या राष्ट्रपती वेंचणुके खातीर डेमोक्रेटीक पक्षाच्यो अधिकृत उमेदवार म्हूण विद्यमान उपराष्ट्राध्यक्षा कमला हॅरिस हांणी पक्षाच्या वतीन नामांकन दाखल केलां. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदा खातीर तांणी अधिकृत अर्ज दाखल केल्ल्याचो संदेश ट्विटराच्या माध्यमांतल्यान कमला हॅरिस हांणी दिला. ह्या वेंचणुकेत चडांत चड मतां मेळोवपा खातीर आपूण यत्न करतली आनी नोव्हेंबर म्हयन्यांत जावपा आशिल्ल्या वेंचणुकेत लोकांच्या मतदानाच्या माध्यमांतल्यान जैतिवंत जातली असो हावेस तांणी उक्तायलो. आशियाई आपतकालीन तयारी केंद्राच्या अध्यक्षपदाची जापसालदारकी भारतान घेतल्या. आशिया आनी प्रशांत महासागर वाठारांतलो संकश्टकालीन धोको उणो करपा खातीर आनी पर्यावरणाचें संतुलन राखप तशेंच ते चालीक लावपा खातीर आशियाई आपतकालीन ही स्वायत्त संघटना आसा. ह्या संघटनेत भारता सयत बांगलादेश, कंबोडिया, चीन, नेपाळ, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलंका आनी थायलंड ह्या देशांचो आस्पाव आसा. हे सगळे देश ह्या संघटनेचे संस्थापक वांगडी आसात. भारताचे प्रतिनिधी म्हूण राजेंद्र सिंग हांणी ह्या संघटनेच्या 2024-25 ह्या काळा खातीर चीना कडल्यान अध्यक्षपदाची जापसालदारकी हातांत घेतल्या. ह्या संघटनेची बसका बँकॉकात जाली. पॅरिस ऑलिंपिकात आयज भारतीय खेळगडे रोईंग, शूटिंग, बॅडमिंटन, टेनिस, हॉकी आनी बॉक्सिंग ह्या सर्तींनी आपल्या खेळाची तांक दाखयतले. आयज रोईंग सर्तीत दादल्यांच्या गटात सिंगल स्कल हिट, शूटिंग सर्तीत दादल्यांच्या गटात 10 मीटर एअर रायफल मिक्स टीम पात्रताय फेरी, दादल्यांच्या आनी महिलांच्या गटात 10 मीटर एअर पिस्टल पात्रताय फेरी, टेनिस सर्तीत दादल्यांच्या दोट्टी गटात राउंड ऑफ 32, बॅडमिंटन सर्तीत दादल्यांच्या एकेरी गटात ग्रुप स्टेज आनी बायलांच्या दोट्टी गटात ग्रुप स्टेज हे खेळ जातले. वांगडाच हॉकी सर्तीत भारत न्यूझीलंडा आड खेळटलो. तशेंच बॉक्सिंग सर्तीत महिला गटात 54 किलो वजनाच्या वर्गात मॅच जातली. Place in temporary stadiums and venues that have been built across the city. Incidentally, some of the games will obviously go outside the city of Paris to other areas. It's also the most sustainable Olympics ever because they haven't built this mega infrastructure all around which usually are not utilized afterwards. They've built an Olympics village in the most depressed part of the Paris region, the poorest part of the Paris region, in a way to revitalize it. And they've built an aquatic center. Everything else is either in temporary venues or on renovated old structures. And of course, the farthest venue is several time zones away in the Pacific, in the Tahiti. श्रीलंकेच्या पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमाचेर भारत आनी श्रीलंका T20 माळेंतलो पयलो सामनो आयज जातलो. सांजे 7 वरांचेर ह्या सामन्याक सुरवात जातली. भारतीय संघाचे नवीन प्रशिक्षक गौतम गंभीर आनी T20 पंगडाचे कर्णधार सूर्यकुमार यादव हांच्या फुडारपणा खाला जावपी ही पयलीच T20 माळ आसा. कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या हुवारग्रस्त परिस्थितीक लागून आनी उटंगराच्या पावसान प्रभावित जाल्ल्या लोकांक ताकदीची मजत उपलब्ध करून दिवपा खातीर मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी सरकारी यंत्रणांक गरज ते निर्देश दिल्यात. कर्नाटकांतल्या अलमट्टी धरणांतल्या उदकाच्या विसर्गा खातीर कर्नाटक प्रशासना वांगडा समन्वय दवरून नियोजन करपाचे निर्देश लेगीत मुखेलमंत्री शिंदे हांणी दिल्यात. कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्या वांगडा संपर्क साधून जिल्ह्याच्या परिस्थितीचो तांणी नियाळ घेतलो. पंचगंगा न्हंयन धोक्याचो पावंडो हुंपला ताका लागून हुंवाराची परिस्थिती निर्माण जाल्या. जिल्ह्यात NDRFचे 2 पंगड तशेंच भारतीय लष्कराचे पंगड लेगीत कार्यरत जाल्यात. खेडेगाव वाठारात सुमार 5800 लोकांक सुरक्षीत थळाचेर हलयल्यात. उटंगराच्या पावसाक लागून कोल्हापूर जिल्ह्यातले 11 राज्यमार्ग, 37 प्रमुख जिल्लो मार्ग बंद आसात. ते भायर 94 बंदारे उदका सकयल गेल्यात. आनी आतां नजर मारया आयच्या हवामानाचेर. फाटले कांय दीस सेगीत सुरू आशिल्ल्या पावसान आयज मातसो विसव घेतलो. कांय जाग्यार शिपडून पावस पडल्याची खबर आसा. अरबी दर्यांत 45 ते 55 किलोमीटर वेगान वारे व्हांवपाची शक्यताय आशिल्ल्यान नुस्तेमाऱ्यांनी दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी वेधशाळेन दिल्या. आतां मेरेन राज्यांत सरासरी 110 इंच पावसाची नोंद जाल्या.
आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 30.3°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26.4°C इतलें नोंद जालां. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या यजमानके खाला नवी दिल्लीत नीती आयोगाची बसका. गोयच्या प्रस्नांचेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी घालो उजवाड. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या यजमानके खाला भाजपा शासित राज्यांच्या मुखेलमंत्री आणि उपमुखेलमंत्र्यांची नवी दिल्लीत बसका. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत बसके खातीर नवी दिल्लीत. केंद्रीय संसदीय वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू आणि पणजेत पत्रकार परिषदेत केले संबोधन. केंद्रीय अदमास पत्रकात गोंया खातीर केल्ल्या तरतुदीची दिली म्हायती. भाजपाच्या डबल इंजिन सरकारान राज्यातल्या शेतकारांचे प्रश्न मार्गाक लावपा खातीर दिला प्राधान्य. शेती मंत्री रवी नायक हांणी विधानसभेत पुरवणी मागण्यावेल्या उलोवपाचेर दिली जाप. आणि भारत श्रीलंका पंगडा मदीं T20 माळेंतलो पयलो सामनो आयज सांजे 7 वरांचेर खेळ जातलो सुरू. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.